हे माझे स्वतःचे शेत. आमचे भावांनी खूप कष्ट करून हे शेत कसयलें आणि पीकच्या टायमार पळय कशें रानडुकरांनी हेची नासधूस केलेली आसा. एक तर पावसाक लागून सगळी नासधूस जाल्लेली आसा. सगळी शेतां आडवी पडल्या, कोंब येयल्या, शेतांक पालवी फुटल्या आणि वयल्यान हे रानटी डुकरांनी हे पळय कितें केलां. हे सगळे रानटी डुकरांनी नश्ट करून दवरलेली आसा शेती. एक तर आतां कोण शेती करपाक पळयना, तेतून करून तामोशाचे शेतकरी शेती करतात ती अशी रानटी जनावरांनी जर उडयली जाल्यार ती शेती करून फायदो कितें. इतके पयशे घालपा जाय शेतीक, खूप कष्ट पडटा. आयज जातना कोणा कडेन ट्रॅक्टर हाडचे पडटा. ते ट्रॅक्टराक भाडें इतलें जाता, मजदूर मेळना, म्हणजे मजदूर खंयच मेळना. स्वता ते कष्ट करून कसोवचें पडटा. आनी आमच्या भावांनी भावजयेनी स्वता काम करून शेत केल्लें. पळयात कशें डुकरांनी नासधूस केल्या. ती कितें करपाचें आतां. इतलें नुकसान केलां हे सगळें आमचें. आतां आमच्या गांवांत तामोशा शेतकरी अजून शेती करतात, सगळ्या तरेची शेती करतात. सिजनेबल शेती सगळे कडेन करतात. पण आता हेका उपाय कितें ते काय कळना. शेत आमचा पावसाने सगळा पिकलेला शेत गेला ह्या सबंद आणि डुकरांनी उडयला आमचा शेत घ्या सगळा पिड्ड्यार घालयला. नुकसान कितकें जालां तो बघा तुम्ही.